दर दिसा बोटींतल्यान 50,000 गोंयकार न्हंय हुपतात. दुसऱ्या पावंड्या भितर वॉटर मेट्रो प्रकल्प हातात घेवपाचे केंद्रीय मंत्री सोनावाला हाणें सांगले. वॉटर मेट्रोक लागून जुवारी आनी मांडवी न्हंयक जोडून उत्तरान दक्षिण गोंय न्हंय येरादारी बेगीन सुरू जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पणजे टर्मिनल इमारतीचे उक्तावण वेळार दिली. मजगती गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचे नुस्तेकारांच्या उदरनिर्वाहाचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें मत मांडलां. मजगती हो प्रकल्प लोकांक कितलो फायदेशीर थारतलो हो येता तो वेळच सांगतलो. 30 जानेवारी 2020 वर्सा गोंयांतल्या 56 गांवांचे शारीकरण करपा विशीं महसूल खात्यान अधिसुचोवणी काडिल्ली. त्या वेळार बरोच बोवाळ जाल्लो आनी हो प्रस्ताव जो आसा तो फाटीं घेतिल्लो. आतां परतून ह्याच विशयान तकली वयर काडल्या. 26 मे 2026 ह्या दिसा महसूल खात्यान परतून अधिसुचोवणी काडून संबंधीत पंचायतींक नोटीस धाडल्या आनी हे विशींची पंचायतींनी तांची मतां आसा ती सादर करची अशें तांकां निर्देश दिल्या. ह्या विशयाक लागून आतां परतून गोंयभर बोवाळ पडला. गांवचे शारीकरण जातले ते खातीर लोकांनी खर विरोध केला. शारीकरण जाले जाल्यार गांव नश्ट जातले तशेंच पर्यावरणाकूय धोको जातलो त्या खातीर लोकांनी ह्या प्रस्तावाक खर विरोध केला. शेळपे हांगासरलो 100 MLD साळावले उदक शुद्धीकरण प्रकल्प इंटरकनेक्शनाच्या कामाक लागून 29 जूनाक पुरायपणान बंद दवरतले. हाका लागून 30 जूनाक दक्षिण गोंयांतल्या जायत्या वाठारांत उदका पुरवण मर्यादीत आसतली. हातूंत सावड्डे, केप्यां, कुंकळे, कुडतरे, मडगांव, फातोर्डा, शिरोडा, नुवें, कुठ्ठाळे, दाबोळे, वास्को आनी मुरगांव ह्या वाठारांत उदका पुरवण मर्यादीत आसतली. जाल्यार 160 MLD साळावले उदक शुद्धीकरण प्रकल्प सदचे भशेन चालू उरतलो अशी माहिती संबंधीत खात्यान दिल्या. 6 म्हयन्या आदीं वगळ हांगाच्या मशिदीक अली खानजादे हो ह्या मशिदीचो उपाध्यक्ष आशिल्लो. ताजो खून जाल्लो. मशिदींतल्या वादांतल्यान हो खून जाल्लो आनी तातूंत भितर एक दुबावीत फाटले 6 म्हयने पळून भोंवतालो. आज तो आरोपी म्हणजे सबीर खान उस्ताद हाका फातोर्डा पुलिसांनी आज अटक केल्या. फाटले 6 म्हयने ही केस जातकीर तो पळून भोंवतालो आनी पोलीस ताचे फाटीक लागिल्ले. आज तो फातोर्डा पुलिसाक मेळ्ळो आनी ताका अरेस्ट केला. सो ह्या हातूंत भितर आतां फुडली कारवाई सुरू जावपाची आसा. साळ न्हंयचे देगेर आशिल्ले आंबेली, चिंचिणी, बेतूल ह्या गांवांत जे न्हंयचे देगेर आसा साळ न्हंय थंय खुबशे ट्रेडिशनल फिशरमॅन रावतात. तांचो मेन धंदो जो आसा तो न्हंयतल्यान नुस्तें धरपाचो आनीक ताजे बरोबर आपलें पोट भरपाचें. पूण आयज ते एक वेगळे संकटाक सांपडिल्ले आसात. जे खारेबान ही साळ न्हंय जी आसा मंगूल खारेबान करीत नावेली करीत बेतूल जावं बेतुलां वचून दर्याक मेळटा. पूण आतां सद्याक एक ते प्रॉब्लमाक सांपडिल्ले आसात ते म्हणजे मोठ्या प्रमाणान जे ग्रीन हायसन वॉटर हायसन जे आसा जे एक वीड उदकाचेर घाण उदक जाल्ले कारणान ऑक्सिजन उदकांत कमी आशिल्ल्या कारणान हे वीड जाता फ्लोट जाता ते व्हांवन आतां ह्या न्हंयक पाविल्ले आसा आनी तांकां जाळ मारपाक मेळना. तांची बाकीची वॉडी व्हरतासतना त्रास जाता. तांची जाळ पिनता अशें कारणान ते हांगा त्रासाक पडले आसात. एक्चुअली हो प्रॉब्लम जो आसा तो WRD डिपार्टमेंटाचो दुर्लक्ष दिल्ले कारणान हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा अशें कळून येता. अंदू वर्साच्या मे म्हयन्यात सुमार 242 रस्ते अपघातांची नोंद जाल्या. मात जुलयात अपघाताक थारो ना. शुक्राराक सावड्डे जाल्ल्या 2 वेगवेगळ्या अपघाताक लागून बोवाळ जाला. आंबे उदक रस्त्यार जाल्ल्या अपघाताक कर्नाटकाच्या लॉरीन बुलेटीक धपको दिल्ल्यान बुलेट रायडराक गंभीर जखमी जाल्या. ताचेर उपचार चालू आसात. ह्या बोवाळाक लॉरी चालकान पळ काडलो. जाल्यार गुळेमळ जंक्शनाचेर जाल्ल्या अपघाताक प्रवाशांनी रेंटाक घेतिल्ल्या गाडयेचेर ड्रायव्हराचो नियंत्रण सुटिल्ल्यान तिणें झाडाक धपको दिलो. ह्या जाल्ल्या स्वय अपघाताक गाडयेक प्रवास करपी महाराष्ट्रांतल्या 2 पर्यटकांक किरकोळ जखमी जाला. मात गाडयेचो बरेच लुकसाण जाला. मजगती कुडचडे पुलीस फुडलो तपास करतात. धवळे वाठारात बिबट्यान दोगा पाडकांचे हल्लो करपाची घडणूक उक्ताडार आयला. ह्या हल्ल्यात एका वासराक मरण आयले जाल्यार दुसरे वासरू आहा ते जखमी जाल्लेले आसा. ह्या घडणुके उपरांत पुराय वाठारात भयाचे वातावरण निर्माण जाल्लेले आसा आनी ही जी घडणूक आहा ती पयलींच न्हू अश्योच घडणुक्यो खूब घडिल्ल्यो आसा. देखून थळाव्या आतां प्रश्न उपरासपाक लागला की अश्यो समज घडणुक्यो घडत रावल्यो जाल्यार हेजेर कारवाय कोण करतलो. आतां तर थळावे अशें म्हणटा की आतां फकत वासरांचे या सुण्यांचेर हल्ले जाता. असो समज हल्लो मनशाचेर जाल्लो जाल्यार हाका जापसालदार कोण आसतलो. देखून संबंदीतान ह्या प्रकारान लक्ष घेवन हो जो प्रश्न आहा तो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा.